क्रिएट जालो उदक भरलेलें आसा आपल्या तातूंत मॉइश्चर क्रिएट जालो आमी जर ते स्टार्ट केल्लें न्हू ते बंद जावपाचे चान्सीस चड आसले ते आमी रिस्क घेवना ते पेक्षा आमी त्या हिटींगेन आनी वार्निशींग करपा पडटा आमकां ते करून आमी स्टार्ट केलें आनी तेन्ना ते स्टार्ट मारलेले ते बंद जावपाक चान्सीस चड आसा म्हणून तो मातसो एक 1 दीस डिले जालो आता पळय उदक तुमी आतां बंद केला इतले दीस जाला तातूंत आमच्या स्थानीक MLA ताजो प्रोविजन करून दवरूंक नाका लोकांक पयलीं कळोवंक नाका रिकवर म्हणून म्हणल्यार आतां डिजास्टर आतां आमकां सांगूंक शकना सायडलो इतको इफेक्ट जातलो म्हण आमी धरुनासलो अशें जालें तुमचो कितें तरी प्रोविजन आसूंक जाय न्हू नाजाल्यार तेणी तरी कितें तरी हें करून दवरूंक जाय लोकांक इतको पळोवंक जाय खबर कितें इतले दीस हें उदक आसचें ना सारकें मागीर लोक आजून तळमळटात उदकाक लागून पण आमी हांगा काल स्टार्ट केला आजून हांगा कोरगांव उदक ना धारगळे उदक ना धारगळे मागीर ते पेडण्या उदक पायपलायन फुटल्या हायवे मागीर जाता तितलें तुमी बेगीन ते ते पयशे उदक नाल्यार रावंक शकना माणसां बरोबर 5 दीस उदक नासता मागीर लोकांनी करपाचें कितें कित्याक करिना तुमकां जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी करता हांव करून घेता तुमच्या कडेन जायना गव्हर्नमेंट करिना तुमी सांगा म्हाका सांगा हांव करून घेता टाके न्ही ऑलमोस्ट 80% चिखलान भरले आख्खो भितर बुरो भरला आनी 20% भितर उदक आसता हाचेर तुमी ह्या डिपार्टमेंटाचे मेन म्हणून कितें केलां सोल्युशन हे डिपार्टमेंटाचे ज्युरिडिक्शन कितें आहा फक्त प्लांट रिलेटेड आनी थोडे टीम रिलेटेड आयक पळय पडटे नो प्रॉब्लम सर पळय विशय हो आसता पाणी हे तुमकां आमी सांगपाची गरज ना तेजे कितले व्हॅल्युएबल आहा ते तुमकां आमी सांगपाची गरज जाल्यार एक ते सब डिविजन जालें पेडण्याचें ते पेडण्या आहा न्हू ते टँक्स आनी हे आहा न्हू नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन आहा ते सगळे ते पळयता आमच्या फक्त हांगसरल्यान प्रोडक्शन करपाचें आसता मेन टँक्स आमचे वयर आसता ते टँक्सांसून मागीर ते सगळे ऑन ग्रॅविटी ते उदक सगळे चालू हितून विलेज वायज वयता ते डिस्ट्रिब्युशन आनी टँक्साचे मेंटेनन्स बीन ते सगळे तो कन्सर्न AE आनी ते सब डिविजन करता कळ्ळें हांगासरल्यान जायना ते वॉल्सर कितें म्हणटा तुमी चांदेलच्यान उदक सोडिना म्हणटा तेणी काल म्हाका आमी आतां दोगांय बांदून घालता हांगा आनी मिडिया बिडिया तुमकां काल पर्यंत खरेंच बंद आसलो ते हांव एग्री जाता कारण पण आमचो डेली आसा न्हू रिपोर्ट तो तेका वयता आनी वयता कितके प्रोडक्शन आमी उदक दिलां न्हू ते वयता डेली वयता ना सर म्हाका एकूच सांगा आतां ते जेन्ना ते कारणां सांगतात पळय चांदेलासून हेच करिना आमकां चांदेलानूच पाणी ना किंवा मोटर बंद आसा ते कारणां आमकां सांगता आमी जेव्हा हांगा येता जाल्यार तुमी अशें तुमी तेंचें कारण सांगता म्हणजे खरें कितें तेजें कारण अशें न्हू रे पण आमचें कितें एक्चुअल हांव फॅक्ट सांगला न्हू तुका आतां बरं ऑथॉरिटी कडेन ते मागात न्हू ते आता तुमच्याकडे जे प्रोडक्शन जे करपाचे आसा ते पूर्ण आसा 100% आसा बरं ते केन्ना 100% जाले समज म्हणजे कालच्यान आतां आमी स्टार्ट केलें न्हू म्हणजे आयज आमकां 10 MLD सुमार प्रोडक्शन जालें आयच्या आता तो 15 MLD प्लांट तुमचे कडेन जाला आता फक्त 10 MLD कालच्यान कित्याक काल म्हणजे पूर्ण जावंक ना अजून पूर्ण जावना आयच्या हितून नेक्स्ट डे आहा तेतून बरं तुमचे कडेन जे 3 पंप असले ते तिनाचे तिनय रेडी आसात रेडी आसा ते केन्ना जाले काल जाले 4 सुमार रेडी जाले तिनूय आतां प्रॉब्लम ना सो आयच्यान तुमचे कडेन कंटिन्यू पाणी तुमचे कडेन मेळटले विथ स्पिडीन मेळटले ओके आतां कितें आसा कितें जालें मेन प्रॉब्लेम कितें जाला टँक सगळ्यो खाली आहा लायन्स खाली आहा भरपाक एक 3-4 दीस वयता नॉर्मली कित्याक सगळे जाण पयलीं आपूण घेता उदक पण नियर बाय आसा ते आनी ते खातीर लास्ट डे लायन पण तांकां लेट जाता मातसो डिले जाता टँक्स भरपाक ऑलमोस्ट 4 to 6 hours असो गॅप वयता जो टँक्स आहा प्रत्येक विलेजीक ते भरता मागीर परत सोडटा परत लायन भरता म्हणजे मातसो बरं म्हणजे फाल्यांच्यान सगळ्यांक उदक सारकें रेग्युलर मेळटलें मोस्ट लायकली आणि जर इन केस जर ना जर जालें जाल्यार परत आमी तुमचे कडेन येवन मेळचे तुम्ही आमच्याकडे येऊन चौकशी करची आमचे प्रोडक्शन कितके झाला त्या प्रमाणे तुमच्या कडलें काम 100% जालेलें अशें तुमी 100 न्हू 10 MLD हा 10 MLD total 15 MLD प्रोजेक्ट काल सांगते ते 15 सकाळी जाता पाणी म्हणजे तो कितें सांगतलो वालसान आमकां 10 MLD दिले आमी कशें तुमकां दिवं वचूनच पाणी ना म्हणजे तेणी म्हाका अशें सांगलां म्हाका एक संशय दिसता तुमी जे प्रोजेक्ट खावपाचे उदक आहा ते प्रायव्हेट प्रोजेक्टांक खंय तरी दिता आसतले नाजाल्यार ते मोपा एअरपोर्ट आसा थंय पंपिंग करून
पाणी व्हरता अशें लोकांचो एक संशय आसा. संशय न्हू फॅक्ट आहा डायवर्ट केला डायवर्ट केला हे थोडी खबर मोपा एअरपोर्टाक आयज तेका एअरपोर्टाक पाणी दिवचें म्हणून तुमचेर एक स्थानिक आमदाराचो दबाव माहिती आसा. प्रमाणे एअरपोर्टाक आमच्या ना ना एक गोंयांत घाला ती सर्वे करात तुमी. पेडण्यान फुडें पाणी वचना हेवटेन पाणी आमी हाचो अर्थ जाता खंय तरी जो वालसन आहा तेका ऑल सगळी खबर आहा पेडण्या तालुक्याचेर. तेका मातसो बसयात आनी सांगात तुजी कर्मां आपणाक त्रास जाता म्हणून सांग. ना जाल्यार हांगा आमी ह्या डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा हाडटले हे तुमकां सांगपाक आमी येयले. कितें जाणा आयज लोक न्ही अशे त्रस्त जाल्या उदकान आमकां ते आमदाराचेर पडोंक ना कित्याक आमकां तुमी बॉस कळ्ळें न्ही. तेणें 20 वर्सां हांगा कितें केलां तें सगळें पेडणेकारांक खबर आहा. तुमी तेचेर एक नियंत्रण दवरा नाल्यार वालसन आहा पळय तेका तुका सुद्दां तो ब्रह्मदेवाक सुद्दां फटोवपाची ताकद आहा. इतलो हुशार स्टूड आहा आनी तुमी 101% प्रायव्हेट प्रोजेक्टाकच उदक दिता हे आमचो आरोप आहा तुमचेर. नाजाल्यार ही पायपलायन फुट्टा पळय सद्दां तुमची पायपलायन फुट्टा म्हण तांकां कितें फायन घालना तुमी. एक खंटा पळय तांकां आमी विचारपाक गेलो जाल्यार तो आमदार म्हणटा हेका काड आनी भितर उडय. हे सध्या पेडण्यान चल्लां. तुम्ही तेंचेर कंप्लेंट फायल केल्या करना. तेंचेर फायल करप ना गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी डॅमेज जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो रायट न्हू तो. पब्लिकान त्रास जाता म्हणून तुमी तेचेर एक तरी केस केल्यार कंप्लेंट दिल्या तुमी आमकां पयलीं कन्फ्युजन क्लियर करता. हे 2 सब डिव्हिजन आहा तेजे ज्युरिडिक्शन तेच तांकां हालें न्हू. जी एरिया आसा न्हू विलेज बाय सप्लाय आसा टँक्स आसा पायपलायन आसा ती ते पळयता सब डिव्हिजनाचे. मेंटेनन्स आसा तेजे न्यू लायन्स कोणाक उदक कनेक्शन आसा ते पळयता. हांगासर पळयना हांगा फक्त ट्रीट करून उदक दिवपाचें काम. आयज आमी हांगासर चानेल प्लांटार येयल्ले आसा. लोकांक आयज ना म्हटल्यार 6 दीस जाले उदक ना पेडण्या तालुक्यांत. आनी वादळ जाल्ले चक्रीवादळ जाले प्लस हांगासर लायट नासली झाडां पडली खूब कडेन उदक सगळे कडेन हें जालें. ताका लागून खूब प्रॉब्लम जाले. पण ह्या प्रॉब्लमाक हांगासरलो स्थानीक आमदार हेणी खूब दुर्लक्ष केल्ली आसा पेडण्यान. तेणी येवन स्वता हांगासर पळोवंक जाय आसलें कितें जालां तें कितें घडटा तें. आयज हांव हांगासर प्लांटार येयलो जाल्यार पयलें हांगासर प्लांटार चारीक मेळ आमी 4 इंजिनियर तेणी आमकां व्हरून सगळे हे सर्वे केला हांगासर पळयले चॅक केले. तेंचे पंप चलन आसले म्हणटा ते 3 पंप आहा 3 पंप आहा 3य पंप तेंचे मोडले जाल्यार तेंचे स्पेअर आसूंक जाय. हे ह्या स्थानीक आमदारान पळोवंक जाय आसले हांगासर येवन कितें चल्लां. लोकांक आयज 6 दीस उदक ना 6 दीस उदक ना जाल्यार लोक कशे जगोंक शिकता. हांवें ना म्हटल्यार हांगासर 3-4 दीस जाले हांवें म्हाजे टँकर हांगासर तशेंच खूब जाणांनी तेंच्यांनी अशें उदक हे सप्लाय केले लोकांक. हे काम आसले हे स्थानीक आमदाराचे. तेणी हे लोकांक पयलीं जेन्ना उदक ना जाल्यार तेणी ते प्रोविजन करून दवरूंक जाय आसलें. समज हांगासर आतां ते 3 पंप हांगासर समज मोडल्या जाल्यार तेजो तिसऱ्याचो चवथो तेणी पयलीं हाडून दवरूंक जाय आसलो आनी तें काम चालू दवरूंक जाय आसलें. 3य वांगडाच मोडले जाल्यार कितें आमी लोकांनी कितें उदक आसतना कशें रावपाचें तें तेणी सांगचें हांगा. आनी आयज हांगासर आमी सर्वे केला जाल्यार आयज तेंचे 2 पंप चालू आहात. 2 पंप चालू आहात. कितले MLD उदक 10 MLD सांगता इंजिनियर सांगता 10 MLD उदक सद्या ऑलरेडी सोडलेले आसा. 5 MLD उदीक आतां फाल्यां पासून जातलें म्हणटा तो. म्हणजे 15 पासून फाल्यां आमकां मेळटलें उदक पेडणेकाराक आनी फाल्यांसून उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले म्हणटा. आणि जर ना जर जाल्यार तुमी कितें आसता समज ना जाले जाल्यार आमी सगळे पेडणेकार हांगासर येतले आनी आंदोलन करतले हांगासर. आनी हांव पेडणेकारां वांगडा सदांच आसतलो तेंच्या वांगडा. कसलेय प्रॉब्लमाक कितें आहले जाल्यार हांव फुडें आसतलो. समज तेंच्या कडेन जायना तो म्हणटा हे पंप हेंच्या कडेन रिपेरींग जायना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका सांगचें. मोगो तर्फे हांव करून तेंकां दिता. आनी प्लस थिंगासर आतां न्यू प्लांट थिंगासर बांदपाचो तितून आजून कांयच जावंक ना. नाल्ल फोडून जाले आतां नाल्ल आनी कितले फोडटले काय ते येवन. नाल्ल फोडले नाल्लूच फोडपाचे हांगासर. ते काम केन्ना चालू करतले. आतां ना जाल्यार 1 वर्स जालें. लोकांची हालत पळय हांगासर कितें जाता ते. 1 वर्स जावन गेले थिंगासर हांवें पळयलें थिंगासर कांयच काम करूंक ना थिंगासर. हे कित्याक लोकांक अशें फटयता. ही फटोवपाची कामां बंद करपाची तेणी. आनी जाता जाल्यार तेणी आपल्या कडेन येवपाचें. आनी समज जायना तेज्या कडेन जाल्यार म्हाका सांगचें
आमी मोगो तर्फे एनी टायम आमी फुडें आसतले काम करप.